Now, this is a tertiary cancer care center where people till date were forced to go to centers like Tata Hospital if they were diagnosed of cancer. Now, this hospital will be serving people of Goa with all their cancer problems and early detection. We, under the leadership of our health minister, have done many new facilities at Goa Medical College. And one of them is starting off oncology department under Dr. Anupama Borkar. Now this department at present is serving people with cancer and their follow-up treatment if they come from different cancer centers like Tata Hospital. पेशंट आयज डिटेक्ट जावन ताजें क्युअर करपाचें प्रमाण वाडलां. आयज आमचे कडेन अवेरनसूय भरपूर आसा. ताका लागून मेंटल स्वास्थ्य, आमचे मानसीक स्वास्थ्याचे जो रोग आसता, जे आजार आसता, ताकाय लागून आज क्युअर करपाचें आयज प्रमाण वाडलां. आनी म्हणून म्हाका दिसता आयचे हे दोनूय प्रोजेक्ट, डे केअर सेंटर IPHPचे आनी 100-बेडर कॅन्सर टर्शरी केअर सेंटर, हे दोनूय प्रोजेक्ट आमच्या राज्याक गोंयकारांक एक बरी पर्वणी आसा. खंय तरी आमचे कॅन्सर जाल्ले पिडीत तांकां मुंबय वचचें पडटालें, बँगलोर वचचें पडटालें. मुंबय वचप म्हणजे सादी गोश्ट न्ही. थंय रावपाचोय खर्च आसता, बाकीचे सगळे आमकां पळोवचें पडटा. आनी म्हणून पेशंट थंय वचून खुबशे सफर जाताले. आयज म्हाका बरी खोस दिसता की ह्या सगळ्या प्रोजेक्टांनी GSIDC एक हेल्थ डिपार्टमेंटाक पार्टनर म्हणून वावुरता. आमकां माननीय मंत्री विश्वजितान भरपूर चान्स दिवन आमी आज GMC, तांचे अंगणवाडी, तांचे बाकीचे वुमन एंड चायल्डाचे अपनाघर अशे विविध प्रकल्प आमी आज गोंयांत राबयता. आनी डेफिनेटली म्हाका खात्री आसा की GSIDC वील लिव अप टू ऑनरेबल मिनिस्टर्स एक्सपेक्टेशन्स एंड वील डिलिव्हर द प्रोजेक्ट्स इन टायम. हांव परत एकदां आमच्या मनोहरबाईच्या विजनाक, जाणी गोंय राज्याचे हेल्थ केअर प्रत्येक मनशा कडेन पावोवपाक तांचो एक मोठो सहभाग आसा. आनी आमचे हेल्थ मिनिस्टर जे रात दीस कश्ट करून हे प्रोजेक्ट कशे इम्प्लिमेंट जातले, तांचें विजन कशें जमनीर उतरतले हाजी काळजी घेवन हे प्रोजेक्ट फुडें व्हरता. खरेंच आयज खुशालकाय भोगता जेन्ना आमच्या गोंयांत जायतें सुदारप, जायतें बरेपण आमकां दिश्टी पडटा. आनी हांवूय खुशी, कित्याक हो कॉम्प्लेक्स, GMC कॉम्प्लेक्स हो सांत आंद्रे मतदारसंघांत, म्हज्या मतदारसंघांत येता आनी जायतें डेव्हलपमेंट हे आमच्या GMC कॉम्प्लेक्साक दिश्टी पडून येता. खरेंच चीफ मिनिस्टराचें विजन आसा आख्खें गोंयभर बरें डेव्हलपमेंट करपाक, आनी जायतें तो डेव्हलपमेंट करीत येयल्लो आसा. पूण कांय कारणांक लागून आमी जाणात तो बरो ना. देवान ताका बेगीनूच बरो करचो आमच्या गोंयांत बरें करपाक. आयज एक संदी मेवल्या हे बऱ्यातले काम अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर विश्वजीत राणे. हो एक अद्वैत तरेचो भुरगो. जेन्ना तो आपल्या हातीन कितें काम घेता, तें काम पूर्ण करून ऑफिसराच्या फाटल्यान लागून आनी कोणाच्या फाटल्यान लागून हें काम करून घेताच तो. आयज आमचे हेल्थाचे दोतोर दिसता हिंगा. एंड सो नायस, सो मेनी वुमन्स आर हियर. पूण सांगचें म्हटल्यार एकूच, हे हॉस्पिटल गोंयांत हाडून विश्वजीत बाब तुवें एक बरें काम केलें आनी मागता आयज सगळ्या लोकांनी आयज हेल्थ मिनिस्टराक आनी चीफ मिनिस्टराक ताडयांचो आयज घमघम घालचो. कॅन्सर जातो त्या शरिराच्या भितर आशिल्ल्या कॅन्सराक बरें करपा खातीरचें काम जें आसा तें दोतोर करतात. आनी आयज गोंया भितर हो कॅन्सर क्युअर करपा खातीरचें काम जें आसा तेजे खातीरचो इनिशिएटीव आमचे हेल्थ मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणे हांणी घेतला. ताका लागून हांव तांकां कॉन्ग्रेच्युलेट करता. सेंट्रल गव्हर्मेंट फाटल्या 5 वर्सां भितर आमी पळयतात की वेगवेगळ्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान सेंट्रल गव्हर्मेंट नरेंद्र मोदीचो हो खंय कामां करता. म्हणजे अशें आमच्या गोंया भितर DDSSY सारकी स्कीम आसा. सेंट्रल गव्हर्मेंटान तशाच पद्दतीची आयुष्मान भारत स्कीम केली.
गोंया भितर सुद्दां खुबशे जाण तेजे बेनिफिशरीज आसात की 5 लाख रुपया एका फॅमिली खातीर म्हणून की जेंकां तेंची दुयेंसां जी आसा ती बरी करपा खातीरची 5 लाख रुपयांचो इन्शुरन्स एका अर्थान सरकारान तेजी जपसालदारकी घेतली आणि तशा पद्दतीची आयुष्मान भारत स्कीम देशभरा भितर लॉन्च केली. हे जे प्रकल्प आयिल्ले आसा हे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यांच्या माध्यमांतल्यान नरेंद्र मोदीजीच्या माध्यमांतल्यान गोंया राज्यान 2 आमकां बरे व्हडले प्रकल्प गावल्यो. त्यो म्हणजे आमकां सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जे तुमी पळयतात की बांबोलीम 6व्या फ्लोरार पावल्ले आसा आतां कन्स्ट्रक्शन. आणि हे नवीन आमी जे 120 कोटीचो प्रकल्प जो आसतलो तो प्रकल्प हो आमचो टर्शरी कॅन्सर सेंटर. आणि तेच्या भायर श्री सिद्धार्थ कुलकर्णीकरान ऑलरेडी आमकां सहकार्य करून आमकां हे डे केअर सेंटर जे IPHPचे आसा ते मार्गार ऑलरेडी लायिल्ले आसा. आयज कित्याक म्हणून हो कार्यक्रम आयोजीत केला आनी अंगणवाडी वर्कर हेल्पर तुमकां कित्याक आमी आमच्या टिचर्सांक कित्याक आपयल्ले आसा. कसलोय भाग आसलो कसलोय कार्यक्रम आसलो हेल्थाचो तुमचे शिवाय तो कंप्लीट ना. ह्या टर्शरी कॅन्सर सेंटरान सगळ्यो गोष्टी उपलब्ध आसतल्यो. मुख्यमंत्री कडेन चर्चा जाल्ली आसा की सगळे फेसिलिटीज आमच्या ह्या गोवा मेडिकल कॉलेजच्या कॉम्प्लेक्सान उपलब्ध जातल्यो. हे नवे हॉस्पिटल जे येतात ते बी आमी फायल मूव केल्ले आसा की 70 कोटीचे हे जे इक्विपमेंट लागतात ते HSCCच्या माध्यमांतल्यानूच आमी घेवन आमी हे हाडटले. त्याच बरोबर GSIDCचे प्रकल्प घेता ते बी इक्विपमेंट तांकांच हाडा आनी आमकां दियात म्हणून आमी डिसिजन घेतलेलें आसा. म्हणजे एक एजन्सी ते सगळे लोडेड आमकां फेसिलिटी दिवंक शकता आनी ह्याच तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय.